सांजुआंक केल्ल्या उगडापणांतले हें मोठवें वासन. अध्याय 14 ओळ 1. उपरांत हांवें पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. तिचे सवें 144,000 जण आसले. उगडापणाच्या पुस्तकांत सियोन दोंगराचो उल्लेख केला. जेरुजालेमाच्या पवित्र दोंगराक दिल्लें नांव हें. पोरण्या सोल्ल्यांचच सुमार 150च्या की चड फावटी सियोन दोंगराचो उल्लेख केल्लो आसा. ताचे सांगता इंग्लिशांत ती आमी झायोनिझम हाचे विशयांत आयकता. संवसारभर शिंपून गेल्ल्या जुदेवांक इस्रायलाच्या गांवांत, तांच्या धर्मांत आनी तांच्या संस्कृतेंत पुनर्स्थापीत करचो राष्ट्रवाद हो. पूण थोड्या तेंपातावन आमच्या भोंवतणी थोड्या बोलप्यांनी सुरू केल्ली सियोन इगर्ज हो पंगड आज नांव करते आसा. हांच्या विशयांत मोठव्यान सांगचें तर हांचें नांवय सोरयेचें, हांचें कामय सोरयेचें, हांचें शास्त्र आनी देवशास्त्रय सोरयेचें. निमाणें हांच्या फाटल्यान वेचे अनुयायी आसात न्ही तेय सोरयेचे. म्हळ्यार तांणी आमच्या घरांनी येवन आमच्या भुरग्यांक सोरचें. क्रिस्त परत्यान आयला आनी ताचें नांव इम्मानुएल. देखून ही इम्मानुएल महारायाची सभा, एम्परर इम्मानुएल चर्च म्हणलें नांव ह्या पंगडाक तांणी दिलां. केरळाच्या त्रिशूरांत जोसेफ पण्णारा म्हणल्यान सुरू केल्ली ही सभा आमच्या भोंवतणी आज जायती विस्तारल्या. आतां हें म्हाका खंयतावन आयकूंक मेळ्ळें. आयले वार थोड्या कुटुंबांक हांव भेटल्ल्या वेळार तांणी तांच्या काळजान दवरलें तें दूख म्हज्या मुखार सांगता आसतना म्हज्यान तोडवंक जालें ना. कित्याक भोवशा तांच्या दादल्याक, एका कुटुंबांतल्या दादल्याक, तांच्या एका तरणाट्या पुताक, ह्या तरणाट्या धुवेक ह्या मनशांनी सोरून व्हेला. आनी तांचो वाद इतलोच. बायबलांत आमकां सांगलां फकत 144 मात्र बचाव जातले आनी तांच्या मदलो तूं एकलो. म्हणटा आसतना आमकांय बचाव जाया म्हूण बगता. आनी तांणी कितें करचें? आमकां पुसलावच्या खातीर आमच्या भुरग्यांक पवित्र सभेक केंडूंक शिकोवचें. आनी तांणी एक बरो एक उपाय वापरला. मोरयेक तुमकां कातोलिकांच्या की चड आमचे थंय भक्त आसा, देखून आमी तुमच्या इगर्ज मातेक विरोध न्ही पूण संपूर्णाय दिता म्हणून. हे सोर हे बल्प्या रुपार आयिल्ले. देखून हांचें आमी खंडन करूंक जाय. आमच्या कुटुंबांक राखूंक जाय. आमचो भावार्थ आमी उरोवंक जाय. देखून मुखल्या दिसांनी हाच्या विशयांत हेर सविस्तार करून आमी तुमकां विवर दिता. देखून हे बल्पे तुमच्या घरादारार येता आसतना आनी तुमी कशें तुमकां राखून व्हरी येता आनी आमच्या भावार्थान तीर रावूं येता म्हणलें शिकी येता. देखून तयार रावया.